येवकार हांव जवाहर सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. कोकण रेल्वेच्या विद्युतीकरणाक लागून 150 कोटींचे डिझेलाची बचत. पर्यावरणाक येना धोको, प्रदूषणय जातलें कमी, सांगले पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राला. पणजेच्या केटीसी बस स्टँडाचेर फोंडांचें राज्य, हालत धोलत घडटा प्रवास. स्टँडा मुखावेली गटारांय सोडल्यात उक्ती. गरोवपाची सर्त घेवं येता इतले उदकाचे फोंड. पळयात गोवा 365 दाखयल्लो आंखो देखा हाल. फाटलें सप्तक गेलें सुकें, पूण फुडल्या सप्तकात गोंय करतलो ओलें चिप्प. हवामान खात्यान दिला पावसाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खंयच्या राज्याचे कॅपिटल म्हटल्यार राजधानी ही खंय त्या राज्याचो हारसो आसता. जे तें राज्य राजधानीच्या हारशात आपलो सोबीत सुंदर चेहरो पळोवपाचो यत्न करता. पूण गोंयची राजधानी पणजेत भितर सरतना हारशात तोंड पळयल्यार मात मोठी खोबणां दिश्टी पडटात. पळोवया गोंयचे राजधानीचो कुरूप जाल्लो चेहरो. ही आमची गोंयची राजधानी स्मार्ट सिटी पणजी आनी हो पणजेचो हो स्मार्ट केटीसी बस स्टँड. अख्ख्या गोंयभरच्यो गोंया भायल्यान येवपी बसी भितर सरपाची ही वाट. पळयात कितली नितळ दवरल्या. एंट्री स्पॉटा कडलीं ही गटरां घालून घेवपाक म्हण उक्तीं दवरल्यात काय कितें खबर ना, पूण उक्तीं आसात खरी. हे पळय हिंगा एंट्रन्स फॉर पार्किंग आनी थिंगा पळय ड्रेनेजी पळय हाफ बंद केल्या, हाफ ओपन साडलेले आसा. सेम तुमी पळयत पळय हिंगा सेम ओपन साडलेलें आसा. सो हे आतां कोणाक हिंगा चलोन येता पळय तांकां पडपाक. आनी ही बस स्टँडा वयल्यान भायर सरपाची वाट. स्मार्ट सिटींतलो स्मार्ट एक्झीट वे. पळयात बसी कश्यो हालत धोलत भायर वतात त्यो. प्रवाशांक पर्यटकांक धोलयत धोलयत भोंवडोवपाची ही वेगळी पावसाळी येवजण आसूं येता. गरोवपाची सर्त घेवपाक खंय आरकार बी वचपाची गरज ना. हांगा खूब फोंड आसात, बिंदास गरोवं येता. तुम्ही बस स्टँडर हिंगा पळयत, ह्या बस स्टँडाचेर धाकटे धाकटे फिशींग पॉंड घातलेले आसा हिंगा. अशें म्हटल्यार तुमी जाता, कित्याक हिंगा इतले पळय हे फोंडके पडलेले आहा. पळोवपाक दिसता सगळे फिशींग पॉंड घातल्या काय म्हण. स्मार्ट सिटीच्या स्मार्ट कॅपिटलांतल्यान भायर सरतना पर्यटकांनी गोंयची कितें इमेज व्हरपाची काय. पावस सुरू जालो, केन्ना पुरतली ही गटारां. कोणाचो तरी पांय मोडल्या उपरांत आतां केन्ना घालतले ह्या फोंडकुलांनी डांबर आनी ते उरतलो कितलो तेंप. प्रश्नांच्यो जापो मेळसर पणजेची नात्रां ठणठणीत उरल्या पुरो. इतलेंच न्हू, हे आतां बस स्टँडाच्या भायल्यान तुमी पळयात हो रस्तो कसो आहा पळय तो. आनी ह्या रस्त्याचें हें पळयात तुमी. आनी हो रस्तो आतां हिंगा भायर सरपाक एक्झीट बसीचें हें बिफोर रेन जावपाक जाय आसलें. हें आतां इन रेन हें करतले काय. आतां हिंगा कोण तर जाणटो आहा आनी ताका बॅक प्रॉब्लम आहा जाल्यार ताचें तें बॅक आनी बॅक बोन सेपरेट जावपाचें का हिंगा. गोवा 365 खातीर गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान विन्संट रोजारियो.
गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाची वेचणुकीत 12 संचालकांचे नवे पॅनल बेचून येयला. अध्यक्ष राजेश फळदेसायच्या पॅनलांतले 9 जाण जैतिवंत जाल्यात. लुकसाणें चलतली दूध सोसायटी सालबार करतले. भेसळ नासलेलें दर्जेदार दूध दिवपाचो यत्न करतले. नव्यान वेचून येयल्ल्या संचालकांनी हावेस उक्तायला. कुर्टी फोंडेच्या सहकार भवनात आयतारा मतदान जालें. बरोच तेंप जालो डेअरीचेर प्रशासक नेमलेलो. दूध सोसायटी लुकसाणीत चल्ल्या अशें जायत्या दूधकारांचें म्हणणें आसलें. वेचून आयिल्ल्या 12 संचालकांची वेचणूक अधिकारी राजू मुग्दुलान संचालकांची नांवां जाहीर केली. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर युनियनचे काउंटिंग जाली, इलेक्शनची काउंटिंग जाली. त्या हातून 12 मेंबर निवडून येयल्ले आसा. त्यांची नांव अशी आसा: सिनारी उल्हास पांडुरंग 19 मतां पडले ताका. फळदेसाय राजेश कृष्ण 79 मतां पडले ताका. देसाय विठोबा दत्ता 78 पडले. गांवकर विजयकांत विठोबा 75 पडले. परब गुरुदास केशव 70 पडले. सहकारी माधव आत्माराम 69. देसाय बाबूराव श्रीकांत 67. प्रभू उदय आनंद 63. प्रभुवाकर नितीन विश्वनाथ 62. पालो बाबू देव 60. देसाय अनुप कालिदास 58 आणि नायक श्रीकांत पांडुरंग 54. टाय जाल्ले आसले नायक श्रीकांत पांडुरंग आणि विकास प्रभूच्या भितर. टॉसान नायक श्रीकांत पांडुरंग निवडून आयले. गोवा डेअरीच्या 12 संचालकां खातीर आयतारा वेचणूक जाली. 38 उमेदवार वेचणुकेत देंविल्ले. 167 मदल्या 166 जाणांनी संचालकां खातीर मतदान केलें. 2017चे वेचणुके उपरांत 5 वर्सांनी ही वेचणूक जाल्या. वेचून आयिल्ल्या संचालकांनी ह्या फुडें सोसायटी फायद्यांत हाडपाची मोख दवरल्या. आयकात राजेश फळदेसाय आनी विठोबा देसायाक. आज आमकां खूब खोशी भोगता की सगळे शेतकार दूधकारांनी आमचेर एक विश्वास दाखयलो आणि परत एकदा आमकां निवडून दिलो ती गोवा डेअरी साल्वार करपाक. आज गोवा डेअरीची परिस्थिती आहा ती खूब कठीण आहा. ती आमी जबाबदारी स्विकारतले आनी ती गोवा डेअरी सांबाळून तेजी एक परत एक नांव वयर काडटले. आज सेलाक तो खूब डावन जालो आहा. डेअरी सामकी डबक्यां येयल्ली आहा. म्हणटकीर आमकां हे खूब कश्ट घेवचे पडटले. सरकारालोय सपोर्ट घेवचो पडटलो आनी डेअरी वयर काडची पडटली. आमी फार्मरां ही जपोवन तांकां प्रायस वाडोवन दिवपाक खावडी प्लांट बंद आसा तो चालू करून तांकां खावड सप्लाय करतले आनी आमी सगळीं एक संग रावन डेअरी साल्वार करतले. अशी प्रोसिजर जाली तेजे हांव उलयना कित्याक आमी जेन्ना पळय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चॅरमॅन आसले केन्नाय दूध बंद केल्लें नासलें. आतां तेंच जाता तितले बेगीन 1-2 म्हयने भितर सुरवात करतले. कदाचीत दर थोडो वाडपाक शकता पूण आमगे कस्टमराक हायफाय दूध आनी बरी क्वॉलिटी दूध आनी नॉन एडल्ट्रेटेड दूध आमी हेजे फुडें आमगे कस्टमरांक दिवपाचो प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. सरकाराची आमचेरच वांकडी नदर कित्याक? धड येवजणो नात, सुखान वेवसाय करपाक दिनात, सांबाळपाक जमना जाल्यार निदान आमी बांदतात तें तरी मोडू नाकात. सामान डंप करपाचे गुदाम उध्वस्त जाल्ल्या कोलवेच्या पारंपारीक नुस्तेकारांचे हे उतफरके. आमी आज आसात हे कोलवा जो फिशरमॅन आसा, कोलवाचो बीचार सायडीक जे फिशरमॅन आसात, हे फिशरमॅन आसा हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन. हेंचो धंदो फक्त नुस्त्याक मारपाचें, दर्यांतलें नुस्तें मारपाचें आनी सुकोवपाचें आनी खंय तरी फेस्ताक या बाजार जाता ह्या बाजाराक घेवन वचपाचें. पूण आज ते मागतात की आमकां हांगा ह्या नुस्त्या हेजेर एक सुद्दां सबसिडी मेळना. दुसरें जेन्ना हे नुस्तेकार जेन्ना फेस्ता या खंयच्या बाजारां वयतात थंय तांकां खूब त्रास जातात. सरकार सगळ्या स्किमी दिता पूण आमकां स्कीम आज पर्यंत एक सुद्दां तांकां मेळना म्हूण सांगतात ते. त्याच बरोबर दुसरो आनीक तेंचो एक मागणी आसा की ह्या कोलवा फिशरमॅनाची की हो जो जागो आसा हो जागो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो आसा आनी तेंचो आसल्या कारणान हांगा जालें कितें हांगा जो हे जे बोटीकार हांगा रावतात ही नुस्त्या सुकून घालतात तांकां खंय तरी हेंचें सोल्युशन काडचें आनीक तांकां हो जाग्याची मातशें हेल्प करचें म्हूण ते मागतात. कोलवा वाठार आतां ट्युरिजम स्पॉट जाला आसत पूण आदीं तो पारंपारीक नुस्तेकारांचें पोट भरपाचें साधन आसलो. सरकार बदलता ते प्रमाण तांची धोरणांय बदलतात पूण आमी पारंपारीक नुस्तेकार आसा थंयच आसात. सगळ्याच येवजणांतल्यान आमकां पयस दवरल्यात. आयकात पारंपारीक नुस्तेकारांचें दुख्ख तांच्या तोंडांतल्यान. चोय कितें आहा फुलकार आहाय न्हू आपणांगे मेहनत कोताय जावं हाजीकार जावं कार्पेंटर
ह्या लोकांक जायत्यो स्कीम आहाय हांव जाणटा अशें करून तांकां देखून अशें करून हाजीकार आहाय तांकां फुलकार आहाय तांकां बारीक बारीक स्कीम आसाय पूण आमी नुस्त्याकार आमी मीठ मारून नुस्त्या सुकयताय आनी हारें कोताय तेजें आमगे हे बारीक समाज लोक आहा ते कसली सबसिडी मोठी अजून गव्हर्मेंटान अजून काडना मोठी आसा डिझल सबसिडी अशें म्हण कितें आसा पूण बारीक आमगे अशे बारीक लोक आहाय ते कितें मिठा मान नुस्त्या मिठा मान सुकोवन फेरया वचोन निघताय तांकां फेरी बसपा अशे एक बरी स्कीम मोठी ना गव्हर्मेंटान एक कसली एक स्कीम हाडून हे बारीक लोक आहा पळय कोण पण हार्डवर्क करून आपणागे वता मरोन ही पड नुस्त्या सुकोवन हारें कितें किंवा हारें हे कोताय तांकां एक बरी सबसिडी हाडून तांकां एक आदार करचो दुसरें आतां आमी कोलवा विलेज म्हणजे कितें फिशींग विलेज आफ्टर दॅट इट वील बी ट्युरिझम विलेज बट नाव एज ऑफ नाव इट इज फिशींग विलेज फिशरमॅना म्हणटा आमकां कितें बेनिफीट आसा आजचे आमी इतले लोक आसाय अबाउट 200 सुमार आमी हिंगा पाती आनी मोडी आसाय तेज भायर बोटकार आहाय आमगे हे सगळो नुस्त्याचे आतां आमगे झाड आहाय इतली बोलवा आहाय हे माना आहाय आमच्या न्यू वस्तून आमगे घराको धरपा जाय ना हे वेळेरूच आसपा जाय होळी जावं कितें मीठ आनी हारें आनी नांगर आनी सगळे एक्सेसरीज वेळेरूच आसपा जाय गव्हर्मेंट आमगे येता आनी कांय सपोर्ट दिना आसना कित म्हण आसा हिचा नासा पाचा नासना मोठ्या हेने वयताय लँड एक्चुअली बिलोंग टू द प्रायवेट पार्टी बिफोर ड्युरिंग 80s 90s आफ्टर दॅट द गव्हर्मेंट हॅव एक्वायर्ड इट डजंट मॅटर but the fisherman who was born here and he is staying here till today is doing the same business is here only. You just cannot deprive us from certain things and throw us out from here. Fisherman आज असो आहा आनी आमकां कांय चड व्हडलेशी बेनिफीट कांयच दिल ना गव्हर्मेंटान ही रिलीफ दिवपा जाय फिशरमॅना रिलीफ चड मेळटाले आतां थोडे मेळटा कित्याक आतां लॉकडावन जाल्लो लोकांक पयशे बी नाय आनी लोक येयना कळ्ळें तुका पोर आमगे हारें इतलें पेडेर जालें लॉकडावन जालें लोक दुयेंत जालो हो मेलो हो धरलो आनी आमकां आम लॉसां पडले जाल्यार आमी दिनाय हे गोवोरमेंटान आमकां सकयचे आनी आमकां फेल करचें आमगे सियामान पयलीं करपा जाय आमकां सियाम आमगे पूत गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कोकण रेल्वेचें विद्युतीकरण जालां देखून 150 कोटी मोलाचें डिझल वाटावतलेंच पूण पर्यावरणाक धोकोय निर्माण जावचो ना. फकत इंधनाची बचतच न्हू जाल्यार हे रेल्वेक लागून प्रदूशणय कमी जातलें. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां. भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 100% कोकण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बंगळूर सावन राष्ट्राक समर्पित केले. ह्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, नावेलीचो आमदार उल्हास तोयेकार, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, मडगांवचो नगराध्यक्ष लिंडन परीरा आणि हेर हजर आसले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं लोकां कडेन उलयलो. आयकात ताका. आजकल हो रही है जिसका बेंगलुरु बहुत बड़ा सेंटर है. बीते 8 सालों में देश ने कितना बड़ा काम किया है ये तब समझ में आएगा जब हम अतीत के दशकों को देखेंगे. बीते दशकों में देश में कितने बिलियन डॉलर कंपनियां बनी है आप उंगलियों पर गिन सकते हैं. लेकिन पिछले 8 साल में 100 से अधिक बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी हुई है जिसमें हर महीने नई कंपनियां जुड़ रही है. कोकण रेल्वे सदांच ते तासाक आसता ताचे कडेन सदांच प्रॉफीट तांकां कमी जाता ते लॉसाक आसता तरेतरेचे हें आसता. पूण ह्या इलेक्ट्रिफिकेशनान म्हाका दिसता तांकां सायजेबल सेविंग जातलें. इवन वेगळे वेगळे पैलू आसात तातूंतले ज्या पैलूचो जनरल कंज्युमरांकय फायदो पडटलो. पोल्युशन सामकें टोटल बंद जातलें. आमी पळयता ते डिझेल इंजीन नाल्यार बाकीचें आसलें जाल्यार कितें जातालें तें हातूंतल्यान सगळे पद्दतीचे एक बरें सुरवात जावपाक मेळटली आनी लोकांक पॅसेंजरांक बरें फास्ट कवर जावपाक मेळटलें. आज
तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की कोकण रेल्वे गेली कित्येक वर्सां डिझल इंजिनाचेर चलताली. कोकण रेल्वेचो संपूर्ण रूट हो आज इलेक्ट्रिफाय केल्लो आसा. ताचें उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आज केल्लें आसा. बेंगलोरच्या हो कार्यक्रम चलता तुमी सगळे पळयताले आणि याच बरोबर वेगवेगळे कर्नाटकांतले देशाचे वेगवेगळे प्रकल्प गोंय धरून जवळ जवळ 6 प्रकल्पाचे आज उद्घाटन केल्ले आसात आणि देशाक समर्पीत केल्ले आसात. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मंगळारा म्हटल्यार 21 जुनाक गोंयभर योग दीस मनयतले. 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. आयुष मंत्रालयान हेर सरकारी खात्यांचे मजतीन गोंयांत विविध कार्यावळी घडोवन हाडपाचें ठरयलां. मनीसपणा खातीर योग ही अंदूची थीम. आयुष मंत्रालय हेल्थ, स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स आणि शिक्षण खात्यांच्या जोड पालवान फाल्यां गोंयभरच्या 11 तालुक्यांनी 75 परस चड कार्यावळी घडोवन हाडपाचें थारायलां. मुखेल कार्यावळ बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात 6:30 वरांचेर सुरू जातली. This year, the International Yoga Day also coincides with the 75 years of independence, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. So all over India and also in Goa, we have planned to celebrate this day in several ways at 75 or more locations and certain iconic locations. In this regard, I would like to say that the state level function will be organized by the Ayush Cell, Directorate of Health Services, in collaboration with the Directorate of Sports and Youth Affairs and Directorate of Education. It will be held tomorrow at Dr. Shamaprasad Mukherjee Indoor Stadium and the function will start at 6:30 a.m. The function will be presided over by the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and also the Honorable Minister for State, Government of India, Sripad Naik, will also be present for this function. We expect that the staff of DHS, Directorate of Health Services, and more than 400 students from the neighboring schools will participate along with their teachers, instructors, and other dignitaries. Besides this, 11 taluka level functions will be conducted by the Directorate of Sports and Youth Affairs in collaboration with the Directorate of Education. These 11 talukas are: Pedne will be celebrated in St. Joseph's High School, Pedne; Bicholi in Sakri Multipurpose Indoor Stadium; in Satari, in Bardes, Pede Mapsa; in Ponda Indoor Stadium; in Salset, Parikar Indoor Stadium; in Marmagua, Chikali Sports Complex; in Kepe, Kurchure Sports Complex; in Kankol, in Panchayat Hall; in Sangye, in Sports Complex; and Dhar Bandoda also in the higher secondary. It will be celebrated. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. केज फिशिंग म्हटल्यार पांजऱ्यांत नुस्तें मारपाची संकल्पना गोंयकारांचेर अन्याय करपी एक अपेशी संकल्पना थळाव्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी खंत उक्ताल्या. हो विशय गोवा फॉरवर्डानय लावन धरला. केज फिशिंगाची मर्यादा काडून आतां ती भौशीक केल्या. ही येवजण एक तर रद्द करात वा सुदारात तरी, गोवा फॉरवर्डान मागला. केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्रालयान गोंयांत केज फिशिंगाची संकल्पना जाहीर केल्ली. केज फिशिंगाचे संकल्पनेत नुस्तें पांजऱ्यांत दवरून भितरच गाबळां सोडपाची तजवीज आसता. ह्यो जाळयो खोल दर्यांत दवरतात. देखून नुस्तेकारांक नुस्तेमारी बंदीच्या काळांतय नुस्तें विकपाक मेळटलें. पूण आतां ही येवजण अखिल भारतीय पांवड्यार व्हेल्ल्यान गोंयच्या नुस्तेकारांचेर अन्याय जाला. गोवा फॉरवर्डाचो हो आरोप. हाका लागून शेजारच्या राज्यांतले लोकय गोंयांत हो वेवसाय करतले, तांचें म्हणणें. मरीकल्चर आसा हे पूर्ण गोंयकारांक लागूनच केल्ली ती स्कीम आसा ती, आनी ती स्कीम आतां हेंच्यांनी हें करून मॉडिफिकेशन करून ती ऑल इंडिया केल्या. गोंय एक तर ल्हान स्टेट, गोंयचो कोस्टल बेल्ट हो ल्हान आसा. ऑल इंडिया म्हटल्या नंतर भितर आंध्रा येतले, तामिळनाडू येतले, केरळ येतले, कर्नाटका येतले, महाराष्ट्र येतले, वेगवेगळे स्टेट्स येतले जेंचो व्हडलो कोस्टल बेल्ट आसा. आनी गोंयकार हे हातीच्या पोटार मेजपा सारके ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स रावल्यात. तेंच्या पोटाचेर ही गदा येवपाक जायना.
आणि फिशरीज ही पूर्ण गोंयकार त्याचो उपभोग घेतात. ट्युरिझम सुद्धा ही तशी आता परप्रांतीयांच्या घशान गेल्ली आसा. एग्रीकल्चरूय जर पळोवपाक गेले जाल्यार भायले खुबशे लोक येवन हांगासर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग वगैरे करून ते आपल्या ताब्यात लोक घेतात. ज्या फिशरमॅन्सांनी गेले आमी 25-30 वर्सां पयलीं जर पळोवपाक गेले जाल्यार खूब कश्ट केल्यात तेंच्यांनी आनी ते वायट परिस्थितीनसून वयर सरल्यात आयज. आनी ती आज जेन्ना ते तेंचे कडेन प्रॉस्पर जाता अशा वेळाचेर परत जर तेंचेर हांगासर जर कोण तरी परप्रांती येवन जर तेचे ह्या सगळ्या योजनेचो जर लाभ घेवपाक लागला जाल्यार आमचो गोंयकार हो फाटीं उरतलो. तो उरचो न्हू. आनी हे जे कितें मॉडिफिकेशन केलां ते रिवायज करचे, ते आसा तशेंच गोंयकारांक लागून दवरचे म्हणून आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आज डायरेक्टराक डेलिगेशन घेवन येयल्ले. आमी रांपोणकार ही केज फिशींग मुट्टी तेमी सबसिडी दित म्हूण पयलीं गोंयकारांकू आसलोली, आतां तेमी नयान रिन्यू केल्या. गोंयचे भायले तामिळनाडू आनी वलांकानी ते सायडीचे आंध्राचे तेंका दुखून येवन हो टेंडर घालूं जाता. आमी हो टेंडर आमगे गोंयकारांकू दवरपा जावो, हो भायल लोक हाणाकाय, कित्याक हे सगलो भायल लोक दूड घेवन वयतलो आनी आमगे गरीब लोक आहा तो नुस्तेकार तेंकोळे नेटां बेटां हाडपा ती सबसिडी प्रोमोट कराय. आनी हांव मागोता गोवोरमेंटा कडेन हे सोमतें स्क्रॅप करपाचें आनी पयलीं आसलो ते भाशेन गोंयकारांकू दवरपाचें. आमकां केज फिशींगू नाका, कित्याक तेजे ऑलरेडी बेतलां. ऑलरेडी लास्ट इयर गान चोयल्लो तो प्रोजेक्ट तेंगेलो फ्लॉप गेला आनी आमगेली नेट बेट तेजी वचोन बसोन तिंजो लागोली. सो हे धैर्य आमगे ओळीच ना, तो गोंयचो धैर्य धाकटो आहा. सो हेसो फिशींग हिंग चलपाना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. सप्तक सुकें गेलें पूण सोमारा पावसान लावन धरलें. फुडल्या सप्तकांतय गोंय अशेंच चिप्प जातलें. हवामान खात्याचो अदमास. पावस मदीं घसघसतलो, मदीं शिरशिरतलो. देखून कामाक वचप्यांनी रेनकोट आनी सत्र्यो बरोबर व्हेल्यार फायद्याच्योच. आयच्या पावसाक लागून तापमान वाडलें. चडांत चड तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मेरेन नोंद जालें. अशें आसलें तरी आयच्या हवामानाक लागून तापमान उण्यांत उणें 24 मेरेन पावूं येता. आयची रात थंडाय हाडपाक शकता. दर्यादेगेर वातावरण बदलिल्ल्यान नुस्तेमारी करप्यांक सादूरताय बाळगुपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. ह्या सप्तकांत घसघशीत पावसाचो अदमास. कांय कडेन शिरशिरतलो, कांय कडेन घसघसतलो. उणें आनी चडावत तापमान 25 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. 23 तारखे मेरेन दर्या खवदळिल्लो. देखून नुस्तेमारी करप्यांक सादूरताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.